अकस्मात पयर तिळसाना आमकां बातमी पावली की तो स्टंट करता आसतना अकस्मात गेलो. चड धक्कादायक इतल्याच खातीर की त्या घरांतलो तो एकटोच पूत, ताजी 3 भयणी, एकटी भयण अंदूं ते 10वीक परीक्षा दिला. पूण मदीं ब्लू व्हेल जालें, मागीर पबजी जालें, मागीर टिकटॉक. आमी सदांच सांगताले भुरग्यांक की ही नांवां आमी आयकतात आनीक अशे तरेचे तुमी करनाकात किंवा मिडियाचो प्रभाव तुमचेर आसा पळय तो वायट गोश्टी तुमचेर पाडून घेनाकात. बरी गजाली खातीर तुमी गुगलार चलात, बाकी सर्च करात. अशें आसून अशें घडलें आनीक आमकां वायट दिसता येयलें की आमी खबर काडली घडयाळाची. सांगातान सुर्या म्हणटा तो आशिल्लो आनीक सुर्या म्हणपा लागलो की आपूण फोन घेतालो आनीक तो प्रॅक्टीस करतालो म्हणून. मागीर घरा कडेन बी बापूय म्हणपा लागलो आपल्याक केन्नाच खबर नाशिल्ली, पूण कोण कोण सांगतात भुरगीं वा ताजे फ्रेंड तो प्रॅक्टीस करतालो म्हणून. एक स्टंटाचो तो प्रकार आशिल्लो. म्हाका तो टिकटॉक अशें म्हाका स्वताक दिसना, कारण म्हाका डिटेल्सां भितर हांव केन्ना त्या टिकटॉकाचेर गेलो ना. पूण तो स्वता प्रॅक्टीस करतालो आनी घराच्या आंगणाकच तो ताजेर प्रॅक्टीस करतालो आनी तातूंत तो गेलो. एक बऱ्यापैकी विद्यार्थी, तसो हुशार विद्यार्थी, शिकपाक हुशार, सगळे कामाकूय हुशार, खंयची एक्टिविटी सांगल्यार ना म्हणनाशिल्लो, करतालो. पोस्टर कंपिटिशन, ड्रॉइंग कंपिटिशन हितून पार्टिसिपेट जातालो आनी प्रायजां मेळ्ळा ताका. बऱ्यापैकी ड्रॉइंग काडटालो. पुढच्या एग्जामीक फर्स्ट टर्म जाली, तितून ताका 3rd रँक आयलो. बरे भशेन हांव सगळ्यांनी बघतालो, सगळे एक्टिविटी पार्टिसिपेट जातालो आनी योगानी पलका बरें करतालो. बरें करून आमचे कडेन वागतालो सगळो. हेल्पफूल पर्सन आशिल्लो. केन्ना कितें जाल्यार ना म्हणनाशिल्लो. बरो आशिल्लो, पूण स्वभावान बी बरो आशिल्लो. केन्ना कितें सांगलें टायम आमकां परत रिप्लाय करतालो, सांगतालो आनी अशें बरो आशिल्लो. केन्ना ना म्हणल्यार ना नासलें.